आज स्टेट लेवल कर्फ्यूचो दुसरो दीस आनी बरी गजाल आमकां दिसून येयली की कुडचड्यार केप्यां सांग्या ह्या मार्केटां भितर लोकांची गर्दी नात। लोक येता वयता पूण तशी प्रचंड प्रमाणे काल गर्दी पयली ती गर्दी आज ना, एक बरी गजाल। तशेंच एक जातकीर लोकांनी सगळ्यांनी आपल्या शॉप बंद केली, हे बी एक बरी गजाल जाल्ली आसा। तशेंच कुडचडे बीजेपी मंडळ तशेंच झेडपी तशें कावन्सिलर हेणी मेळोन आज आख्खो मार्केट कुडचड्याचो एका बंद जातकीर तो सॅनिटायज केलेलो आसा। म्हणजे ही एक बरी गजाल, कित्याक ह्या बंद आसलेल्यान सॅनिटायज केलें म्हणटकीर कोणाक कांय त्रास जायनाचें सॅनिटायजेशन जाल्लेलें आसा। तशेंच आमी पळोवपाक गेल्यार सांगे केपें तालुका भितर आज सांगे म्युनिसिपालिटी आनी केपें म्युनिसिपालिटी हितून भितर चेअरपर्सन आनी वायस चेअरपर्सनाचें इलेक्शन आसलेलें। तितून भितर सांग्याची उलोवपाक गेल्यार सांग्या चेअरपर्सनाचे कॅन्डिडेट म्हणल्यार श्वेता सुप्रोज तारी हे चेअरपर्सनाचे कॅन्डिडेट, तशेंच तेजी वर्सीस फौजिया शेख। श्वेता सुप्रोज तारी हे सुभाष फळदेसायाचे कॅन्डिडेट बीजेपीचे पॅनलाचे, तशेंच फौजिया शेख हे आमी प्रसाद गांवकराचे कॅन्डिडेट अशें म्हणून जाण आसलेले। तशेंच तितून भितर दोगांची वोटिंगा भितर 6-4 अशें करून श्वेता सुप्रोज तारी हे इलेक्ट जाले आसात आनी नवे चेअरपर्सन जाले आसात सांगे म्युनिसिपालिटीक। तशेंच वायस चेअरपर्सना इलेक्शना भितर कॅरोज क्रूज हो सुभाष फळदेसाय पॅनलाचो, तशेंच मॅश्यू डिकोस्टा ह्या सावित्री कवळेकराचो कॅन्डिडेट आसा म्हणटाले आमी। तितून भितर फायट जाली आनी तितून भितर 6-4 तशेंच 6-4 अशें करून कॅरोज क्रूज हो वायस चेअरपर्सन ऑफ सांगे म्युनिसिपालिटी म्हणून डिक्लेअर जालेलो आसा। तशेंच आमी मुद्दम पळोवपाक गेल्यार केपें म्युनिसिपालिटी पळयली जाल्यार केपें म्युनिसिपालिटी सुचिता शिरवयकर ही चेअरपर्सन जालेली आसा। तशेंच विलियम फेर्नांडीस हो वायस चेअरपर्सन जालेलो आसा म्हणटकीर आनी हे दोगूय जाण बाबू कवळेकर आनी बीजेपी पॅनलाची आसात। तशेंच आमी हेची एक गजाल सांगपाची म्हणल्यार जे 7 तारखेक बाबू कवळेकर डेप्युटी सीएमान जे कोवीड सेंटर केप्यां उगडी केल्लें तें आजून पर्यंत तेजी प्रोसिजर आजून पर्यंत तें उगडी जालें ना अशें लोक म्हणटात। म्हणल्यार कोणूय पेशंटान एप्लाय केलें थंय आजून पर्यंत डॉक्टर ना आनी ते रिक्यूट जालें ना आनी आजून पर्यंत पेशंट घेयनात अशें म्हणून जालां। म्हणटकीर एक लोकां भितर एक खंत निर्माण जाली आनी जाता तितले बेगीन एक कोवीड सेंटर उगडी करूं दी म्हणून। कित्याक काल 7 तारखेक आमी चालू जाली म्हणटाले, आज 10 तारीख म्हणल्यार सोमार, आजून पर्यंत हे कोवीड सेंटर उगडी जालें ना। म्हणजे लोकांची मागणी आसा जाता तितले बेगीन हे कोवीड सेंटर उगडी करून सांगेपी लोकांक बरी सेवा हांगा मेळची अशी लोकांक दिसता। केपेंच्यान मयूर नायक, प्रुडंट मिडिया खातीर।